देवाचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, भोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, भोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बापाक दाखयत तोच. देवाचें उतर हें.